नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत आज एक विषय अत्यंत गंभीर आम्ही घेतला आणि तो असा म्हादई नदीचें डायवर्जन. म्हादईक ज्यो पळय दोन उपनदयो येतात, कळसा आणि भंडुरा, ह्यो दोनूय उपनदयो वळोवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला आणि केंद्र सरकारान घेतिल्लो हो निर्णय गोंयचो घात करपी आसा. कारण म्हादय पयलींच आटल्या. म्हादय ऑलरेडी खारसाण खारें उदक भितर येत आसा आणि म्हादयचें उदक कमी कमी जायत गोंयांत येता. कारण म्हादय तुमी जाणात केंद्र सरकारच्या निर्णयाक लागून ताजे नंतर जल आयोगाच्या निर्णयाक लागून कर्नाटकान म्हादयचें बरेचशें उदक हाजे पयलींच वळोवपाक सुरवात केली आणि आतां ह्या नदीन म्हादय जे पळय उदकाचे बाकीचे दोन नाले येताले, कळसा आणि भंडुरा, हे सुद्दां नाले वळोवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. ह्या संदर्भातलो प्रस्ताव कर्नाटक सरकारान घेतिल्लो तो केंद्राक सादर करतकीर 2 दीस पयलीं आमचे गृहमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आनी गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां दिल्लीक आपोवन व्हेल्ले. त्या बैठकीक बोमाय कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री हजर आशिल्ले, सी.टी. रवी जे गोंयचे भाजपाचे प्रभारी आसात आनी बी.एल. संतोष हांचे हजेरीत केंद्रीय मंत्र्यांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हो निर्णय कळयल्लो आसा आणि त्या संदर्भात आतां डायवर्जन केन्नाय जावंक शकता अशी परिस्थिती आसा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणलां की अशे तरेचे नदी वळोवप शक्य ना, कारण हांगा केंद्रीय कायदे इतरय कायदे लागू आसात, फॉरेस्ट एक्ट आसा, ताका लागून हो शक्य ना. पूण आमी ज्या पद्दतीन वेगवेगळे तज्ञ आमकां जे सांगतात त्या प्रमाण दिसता की कळसा आणि भंडुरा ह्यो दोन उपनदयो हांचें म्हत्वाचें उदक जर कर्नाटकान वळयलें जाल्यार गोंयचो मोठो घात जावंक शकता. दुसऱ्या अर्दान अशें म्हणटात की कर्नाटकान इलेक्शन जावपाच्या फुडल्या कांय म्हयन्या भितर ताका लागून केंद्र सरकार हो डाव खेळटा. पूण कितेंय राजकीय निर्णय जात, पर्यावरणाचे नदरेन आनी उदकाचे नदरेन गोंयच्या उदकाचेर मोठी हावळ येवपाक शकता. म्हादय नदी वळविल्ल्यान जमा आसा आनी हाजो गोंयाक व्हडलो फटको जावंक शकता. आमचे मदीं चर्चा करपाक आज हजर आसात राजेंद्र बाब केरकार. राजेंद्र बाब केरकार हे पर्यावरणवादी. राजेंद्र बाब केरकार म्हादय संदर्भात सतत अभ्यास करतात, सतत आवाज उठयतात. राजेंद्र बाब तुमकां हांव येवकार दितां. राजेंद्र बाब, कळसा भंडुरा ह्या उपनद्यांचें जे कितें उदक आसा तें वळोवपाचो केंद्रान निर्णय घेतला. हाजो गोंयचेर कितें परिणाम जातलो हो आमच्या पळोवप्याक सांगचो. केंद्रीय जल आयोगान जो निर्णय घेतलेलो आसा तो निर्णय केवळ गोंयाकूच न्हय तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाक लेगीत खूप घातक आसा. कारण हे जे उदक आसा हे कर्नाटक सरकार कळसा आणि भांडुरातले उदक जे आसा ते वळोवन मलप्रभेन व्हरपाचे आसा. एका न्हंयच्या पात्रातले उदक जे आसा ते दुसऱ्या न्हंयच्या पात्रान वळोवन व्हरप हे पुराय तरेन चुकीचे आसा. पर्यावरणाच्या नदरेंतल्यान हो प्रश्न जो आसा तो खूपच गोंयांक जसो म्हारग पडटालो तसोच कर्नाटक आणि एकंदर महाराष्ट्राक तो म्हारग पडटालो. कारण कर्नाटकाक सध्या जे पाणी वळोवपाक दिल्लेले आसा ते कळसाच्या नाल्यांतल्यान 1.72 टीएमसी फीट आणि भांडुरांतल्यान 2.18 टीएमसी फीट पाणी, एकूण 3.9 टीएमसी फीट पाणी तांकां वळोवपाक मान्यता जी आसा ही हाच्या पयलीं 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा जे म्हादई पाणी वाटप लवाद आसा तेंच्यांनी दिल्ले. परंतु हो निर्णय दिताना लवादान कर्नाटकाक बंधन घालताले की तुम्ही नव्यान जो डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा, सविस्तर जो प्रकल्प अहवाल आसा तो सादर करपाक जाय. त्या नदरेंतल्यान कर्नाटकान हो आपलो जो अधिकृत जो सविस्तर प्रकल्प अहवाल आसा तो केंद्रीय जल आयोगाक सादर केलो आणि केंद्रीय जल आयोगान बेगोबेग कर्नाटकाक हो निर्णय जो आसा तो दिल्लो आसा. एकंदर हो जो निर्णय घेतलेलो आसा हो पुराय तरेन एकतर्फी निर्णय घेतलेलो आसा आणि ज्या पद्धतीन गेल्या कांय म्हयन्या सावन कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री जे आसा बोम्मई ते ज्या पद्धतीन आणि त्यांचे विरोधी पक्ष नेते आणि हेर सगळे राजकीय पदाधिकारी ज्या तरेन कार्य करतात ते पळयल्यार आमची गोंयची बाजू ह्या प्रश्नार लंगडी पडटली, लंगडी जातली अशा हांव वारंवार सरकाराक सांगतालो. पूण सरकारान ह्या प्रश्नाचेर गंभीरपणान लक्ष दिवंक ना आणि ताका लागून आता केंद्रीय जल आयोगान हो जो निर्णय घेतलेलो आसा तांकां तांत्रिक ह्या संदर्भातली मान्यता दिल्लेली आसा. तितून ते म्हणटात की आम्ही तांत्रिक अभ्यास करून एकंदर
ह्या खोऱ्यान जे पाणी उपलब्ध आसा त्या नदरेंतल्यान तांकां पाणी वळोवपाक पिवपा खातीर दिल्लें आसा. खरें म्हणजे पिवपाची जर गरज कर्नाटकाक पुराय करपाची आसा त्याच्या खातीर मलप्रभेच्या पात्रांत तांकां उदक उपलब्ध आसा आणि कर्नाटकाच्या बेळगांव जिल्ह्यात हेर ज्यो उपन्हंयो आसा कृष्णेच्यो आसा त्या शिवाय बाकीच्यो ज्यो मलप्रभेच्यो उपन्हंयो आसा ह्या सगळ्या हितून उदक उपलब्ध असताना कर्नाटक ह्या परिसरातले उदक जे आसा जे गोंय वटेन उदक येता ते वळून व्हरपाचो यत्न करत राजन बाब, एकंदर राजन बाब. 1972 जो वन्यजीव संरक्षण कायदो आसा ह्या कायद्याच्या नदरेंतल्यान अशा प्रकारे एका अभयारण्याच्या क्षेत्रांत येवपी उदक जे आसा हे वळून व्हरप पुराय तरेन चुकीची गजाल आसा. पूण कर्नाटक आपल्या लोकांच्या स्वार्था खातीर आणि एकंदर हांगासर विधानसभा वेंचणूको आसा त्यो जातल्यो आणि त्या नदरेंतल्यान हो सगळो निर्णय जो आसा तो घेतलेलो आसा. एकंदर हातूंतल्यान गोंयचेर अत्यंत गंभीर परिणाम जातलो. केवळ म्हादय अभयारण्यच न्हय तर पुराय गोंयचेर हाचे दुष्परिणाम जावपाचे आसा. कारण कळसा भांडुरा ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान गेल्या कांय वर्सां सावन कर्नाटक यत्न करता की पयलीं ते 7.56 टीएमसी फीट उदक वळोवन व्हरपाचे आसले पूण आता लवादान तांकां 3.9 टीएमसी फीट उदक वळोवन व्हरपाक मान्यता दिल्ली आसा. त्या शिवाय 8.2 टीएमसी फीट उदक जे आसा हे तांकां जलविद्युत निर्मिती करपा खातीर जांबोटी घाटांतले म्हणजे मुख्य म्हादयच्या पात्रांतले उदक वापरपाक दिवपाचे आसा. एकंदर ही गोंयच्या अस्तित्वाच्या नदरेंतल्यान एक धोक्याची घंटा आसा आणि आम्ही सगळे जर ह्या प्रश्नाचेर निदिस्त रावले आणि आम्ही ज्या पद्धतीन कर्नाटक ह्या एकंदर प्रश्नाकडे पळयता त्या नदरेंतल्यान गोंय राज्य जे आसा हे पुराय तरेन सरकारूय निष्क्रिय आसा आणि लोकूय ह्या प्रश्नाचेर ज्या पद्धतीन राजन बाब म्हाका एक सांग, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां केंद्रान जरी तांकां उदक वळोवपाची मान्यताय दिली आसली तरी केंद्रीय वन कायदो जो आहा तांकां म्हादयचें उदक वळोवपाक मेळचें ना. हातूंत कितलें तथ्य आसा? आता कितें आसा की तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की जो वन्यजीव संरक्षण कायदो 1972 आसा ह्या कायद्याच्या वरवीं तांकां खरें म्हणजे हे पाणी जे आसा हे पाणी अभयारण्यान येता आणि एखाद्या अभयारण्यान येवपी पाणी जे आसा ते वळोवपाक तांकां केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय जे आसा त्यांचो ना हरकत दाखलो घेवप गरजेचें आसा. त्या शिवाय हो सगळो वाठार जो आसा तो म्हणजे ज्या वाठारान कर्नाटक आपलो कळसा भांडुरा आणि हलतरा प्रकल्प उबारपाचे आसा हो पुराय वाठार जो आसा तो म्हादय आणि भीमगड अभयारण्याच्या क्षेत्रान येता. त्या शिवाय काय वाठार जो आसा तो पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रान येता, काय वाठार जो आसा तो सरकारी राखीव जंगल क्षेत्रान येता. तेका लागून कर्नाटकाक राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ जे आसा त्यांची परवानगी घेवप गरजेचे आसा. खरें म्हणजे हे उदक वळोवपाक कायद्यान तांकां मेळना पूण ज्या पद्दतीन हेच्या पयलीं प्रकाश जावडेकर पर्यावरण मंत्री आसतना तांकां ना हरकत दाखलो मेळ्ळलो आसा आणि हो ना हरकत दाखलो जो आसा तो जेन्ना गोंयान आणि सर्वपक्षीय लोकांनी हेचेर आवाज उठयलो त्या वेळार केंद्र सरकारान तो स्थगीत दवरलेलो आसा. तो ही स्थगिती जी आसा ही कायमस्वरूपी ना, ही स्थगिती केन्नाय केंद्र सरकार काडूंक शकता आणि कर्नाटकाक आपणाक जे उदक वळोवपाक जाय ते वळोवपाक ह्या संदर्भात तांकां मुभा जी आसा ती केंद्र सरकार दिवंक शकता. कारण केंद्र सरकार जे आसा त्या केंद्र सरकाराक कर्नाटकातल्यो निवडणुका महत्वाच्या आसा. गोंयच्या पर्यावरणाचे गोंयच्या लोकांचे हित त्यांच्या नदरेसमोर कवडीमोल आसा. राजन बाब म्हाका एक सांग, तुवें आतां सरळ म्हणलें गोंयचें सरकार निश्क्रीय. आमी पळयतात फाटले आतां 15 वर्सां भाजपाचें सरकार आसा, पर्रीकार आशिल्लो, ताजे नंतर 11 वर्स तर सलग सरकार आसा. ह्या सरकाराक अशे तरेचो विरोध करप केंद्रान शक्य आसा? कारण केंद्रान भितर तांचे सामके व्हडले व्हडले लिडर बसल्यात. एका अर्दान प्रायम मिनिस्टर बसला, दुसऱ्या अर्दान गृहमंत्री अमित शाह बसला. अमित शाह आपण तांकां सांगता कर्नाटक मान्यता दितात आणि ते आमचे लिडर तकली हालयतात. आता ह्या संदर्भात 2002 पासून ते आतापर्यंत आम्ही जर पळयले जाल्यार केंद्रान कोणची सरकार आसूं
काँग्रेस असो, भाजप असो किंवा हेर सरकार असो, ही सगळी सरकारां जी आसा हाच्या पयलीं आनी आतांची सरकारां जी आसा ती पुराय तरेन कर्नाटकाचे हित पळयता. हाच्या पयलींच्या सरकारान जेन्ना आमी पळयता की गोंय सरकाराक लक्षात येयलें की आपली मागणी आसा ती पुराय जायना, तेन्ना गोंय सरकार ट्रायब्युनल कॉन्स्टिट्यूट करचे ह्या मागणे खातीर सर्वोच्च न्यायालयान गेले. सर्वोच्च न्यायालयान गेल्या उपरांत केंद्र सरकारान ह्या संदर्भातली जी अधिसूचना आसा ट्रायब्युनलाची ती काढली. परंतु 2010 ट्रायब्युनल जे आसा त्या ट्रायब्युनलाची अधिसूचना काढली आणि ट्रायब्युनल अस्तित्वान केन्ना येयले, जवळजवळ 3 वर्सांनी 2013 येयले अस्तित्वान. आम्ही त्या वेळाची सरकारां पळयली आणि आता सुद्धा सरकारां पळयली. खंयचेय सरकार जरी केंद्रान असले तरी ते कर्नाटकाचे हित जे आसा ते पळोवपाचे यत्न करता. एका लहान राज्याचे अस्तित्व जे आसा त्याच्या नदरेंतल्यान कोणूच पळयना. बाबा एक लहान राज्य आसा जे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ह्या 2 राज्यांच्या मदीं आसा. ह्या राज्याचे अस्तित्व पुराय तरेन पश्चिम घाटांतल्यान उगम पावपी न्हंयेचेर आसा आणि त्या राज्याक आमी हे उदक जर वापरपाक दिले जाल्यार थंयचे लोक जे आसा ते पिवपाचे उदक तांकां मेळटले, तेंचे जगणे समृद्ध आसा, ते समृद्ध जाताले हे न पळयता पुराय तरेन ह्याच उदकाचेर नदर दवरून कर्नाटक एकंदर हो सगळो खेळ खेळटा आणि केंद्रान जी जी सरकार येता ती सरकारां पुराय तरेन कर्नाटकाचे समर्थन करता. आणि आता सध्याचे जे सरकार आसा ते लेगीत कर्नाटकाचेच जो हेतू आसा, कर्नाटकान जे षडयंत्र रचलेले आसा, बाबा तांकां सांगपाक जाय की तुमच्या कडेन आणखी उदकाचे स्रोत आसा, तुमच्या कडेन बेनिहल्ला नावाची एक जी न्हंय आसा त्या न्हंयचे उदकाक लागून हायवेरीच्या परिसरात पूर येता, लोकांचे नुकसान जाता. धारवाडाक एकदम लागसार अशी ही बेनिहल्ला न्हंय आसा. त्या न्हंयचे उदक वापरपा येवजी कळसा, भांडुरा आणि हलतरा ह्या 3 प्रकल्पातले उदक जे आसा ते 100 किलोमीटर वळोवन हुबळी आणि धारवाडाक उबारप हे पुराय तरेन चुकीचे आसा. ही चुकीची पद्धत ना कर्नाटकाक फायद्याची ना गोंयाक फायद्याची हे तांकां खऱ्यांनी सांगपाची गरज असली. पण केंद्र सरकार जे आसा ते मताचेर दोळो दवरून आसा, नदर दवरून आसा, ताका लागून गोंयच्या हिता कडेन तांकां अजिबात पडलेले ना. राजन बाब, आमी एक तुमच्या अर्दान दुसऱ्या अर्दान आमी हो एक मॅप दाखयला. हो मॅप कळसा आणि भंडुरा संदर्भान आसा. कळसा भंडुरा ह्यो दोनूय न्हंयो कर्नाटकांतल्यान उगम जावन गोंयांत येतात. ह्या उगम जावन ते फुडें आमच्या म्हादईक मेळटात. म्हादईचें उदक पयलींच कमी जालां. आतां म्हादईचें उदक आनीक जर कमी जालें जाल्यार ही जी पळय सॅलिनिटी आसा, खारें उदक पळय गोंयच्यान येता, तो खाऱ्या उदकाचो प्रवाह म्हादय नदी पूर्ण पार करूंक शकता. म्हादय न्हंयचें उरलेलें उदक सुद्दां खार जावंक शकता, उदकाचो इबाड जावंक शकता आनी गोंयचेर ताजेर प्रत्यक्ष परिणाम कितें जातलो हें मातशें तुवें लोकांक सांगचें. गोवा हे राज्य जे आसा हे अस्तम घाटाच्या गोपान वसलेलें आसा आणि दुसऱ्या अर्धान आमकां ज वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आमी म्हणजे अस्तमची किनारपट्टी जी आसा ती आसा. आणि एकंदर 2008 नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आसा त्यांच्या एका वैज्ञानिकान जो अभ्यास केल्लो त्या नदरेंतल्यान आमी विचार केलो जाल्यार गोंयचे हे जे उदक आसा म्हादयच्या पात्रांतले ते कर्नाटक जरी म्हणटा की ते उदक वाया वयता, अरबी सागरान वयता, हे पुराय तरेन चुकीचे आसा. कारण हे उदक जे आसा हे अरबी सागरान जर वचोंक ना जाल्यार एकंदर आमच्या गोंयचे अस्तित्व आसा हे बिकट जातले. कित्याक तर जी गोंयान अरबी सागराची संरचना आसा ह्या एकंदर गोंयच्या अस्तित्वा खातीर जे गोडे उदक आसा म्हादयतले ते उदक मांडवीतले उदक जे आसा हे एकंदर अरबी सागराक मेळपाक जाय. कारण तेतूंतल्यान ही जी खारसाण आसा ती नियंत्रीत जाता. हेच्या पयलीं आफ्रिकेन ज्या ज्या वाठारांनी धरणां जाली आणि त्या धरणांक लागून गोडे उदक जे आसा हे गोडे उदक खाऱ्या उदकान मेळपाच्या एकदम आडमेळ निर्माण जाले. त्या त्या वेळार त्या वाठारांतल्या लोकांक जायते प्रश्न आसा ते भोगचे पडले आणि ही क्षारता जी सलायनिटी आसा ती वाडल्या कारणान एकंदर त्या परिसरांतल्या लोकांक जाय जाय त्या दुयेंतांक सामोरे वयचे पडला. हाच्या पयलीं गोंयान आमी पळयलेले आसा की क्षारता जी आसा, सलायनिटी जी आसा ही वाडत चल्लेली आसा
आणि एके वटेन आमकां कितें दिसता की मांडवी न्हंय जी गोंयाच्या 43% लोकांच्या पिवपाच्या उदकाची गरज भागयता, गोंयान एकूय न्हंय इतल्या प्रमाणात पिवपाचें उदक दिना. जुवारी पळयली किंवा हेर न्हंयो पळयल्यो जाल्यार तेंचें अस्तित्व इतकें ल्हान आसा की आमी चिंतपाक शकना. आनी तेका लागून ही जी क्षारता जी आसा ही क्षारता जर वाडत जाल्यार एकंदर त्याचे दुष्परिणाम हांगातल्या पर्यावरणाचेर पडटले, हांगातल्या लोक जिवनाचेर पडटले आणि गोंयच्या ताटातले महत्वाचे अन्न जे आसा जेका आमी नुस्तें म्हणटा ह्या नुस्त्याच्या एकंदर अस्तित्वाचेरूच त्याचे दुष्परिणाम जावपाचे आसा. एकंदर पर्यावरणीय परिसंस्था आणि हेर जी जीव जिवाळ आसा त्यांच्या अस्तित्वाक हातूंतल्यान जायते आडमेळे निर्माण जाताले. खरें म्हणजे गोंय सरकारान आमच्या दोना पावला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था असली या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान गेल्या 2 दशकां सावन बऱ्या पद्धतीचो अभ्यास करून एकंदर त्याचे दुष्परिणाम जर तेंच्यांनी हेच्या पयलीं सादर केल्ले जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयची बाजू जी आसा ही लवादा समोर व्यवस्थितपणे मांडली वयतली आसली. आता ज्या पद्धतीन हो विषय जो आसा हो सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणीक येवपाचो आसा, गेल्या 4 वर्सां सावन आमी पळयता 18 सावन आता मेरेन पळयता की सुनावणी जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालया समोर अजून मेरेन जायना आणि एकंदर तेका लागून कर्नाटक मोठ्या नेटान आपले जे काम जे आसा ते काम फुडें व्हरत आसा. पावसाचे उदक जे आसा ते कळसातले उदक पुराय तरेन जे गोंय वाटेन हे असले ते कणकुंबीच्या मलप्रभेच्या पात्रान वयता आणि एकंदर त्याचे दुष्परिणाम जे आसा हे गोंयचेर जाता. आमी जर एकंदर त्या परिसराक भेट दिली जाल्यार स्पष्टपणान दिसता की अख्खे पात्र जे आसा ते कोरडे ठणठणीत पडलेले आसा. आणि एकंदर आता आमी एकंदर मांडवी जिका आमी म्हादय म्हणटा सत्तरी वाठारांत ती जर पळयली जाल्यार तिचे पात्र जे आसा प्रवाह जो आसा आणि तेतून उदकाचे प्रमाण जे आसा हे कमी कमी जायत आसा. आणि हाच्या फुडें जेन्ना आता अधिकृतरित्या हे 3.9 टीएमसी फीट पाणी कळसा, भांडुरा, हलतरा, सुर्ला ह्या नाल्यांतल्यान कर्नाटक वळून मलप्रभेन व्हरतले तेन्ना त्याचे जास्तीत जास्त अनिष्ट परिणाम गोंयच्या अस्तित्वाचेर जातले. राजन बाब, तूं स्वता म्हादयचें पळय जें खोरें आसा त्या खोऱ्यान भोंवत आसा. तुवें हालीं तो केन्ना गेल्लो आनी तुवें म्हादयचें हें पात्र कशे तरेन पळयलें, ही नदी कशे तरेन सुकल्या हें मातशें आमच्या पळोवप्याक तुवें सांगचें. एकंदर हो जो वाठार आसा त्या वाठारान हांव दर दिसा वयता. कालूच हांव एकंदर वयलो जो भाग आसा त्या वयल्या भागान गेल्लो. त्या भागान हांवें जेन्ना पळयलें तेन्ना म्हाज्या नदरेक येयल्लेलें आसा की कणकुंबी वाठारान रामेश्वराचें जे देवूळ आसा त्या रामेश्वराच्या वाठारान 2 न्हंयांचो उगम जाता. एक जो आसा तो मलप्रभेचे उगम जावन तो भाग जो आसा तो खानापूरच्या वाट्यान वयता उदक आणि दुसऱ्या अर्धातले उदक जे आसा जे गोंय वाटेन येवपाचें आसलें ते उदक एकंदर 5 किलोमीटर जी न्हंय आसली ती न्हंयूच कर्नाटकान उद्ध्वस्त करून उडयल्या. आणि एकंदर हांगासलें जें उदक आसा कळसातलें उदक जें आसा तें व्हरपा खातीर तेंच्यांनी पुराय तरेन भुयारी अंतर्गत असे कालवे मारलेले आसा, त्या शिवाय उगडे कालवे आसा. एकंदर हे उदक वळोवपा खातीर कर्नाटकान सगळी व्यवस्था केलेली आसा. आता तांकां 237 मिटराचे धरण बांदपाचे आसा आणि हे धरण बांदून चोल्लाच्या हलतराचे उदक, गोंयच्या सुर्ला न्हंयचे उदक हे एकठांय करून कळसा हांगासर त्याचो जलाशय म्हणजे कणकुंबी हांगा त्याचो जलाशय करताले आणि मागीर एकंदर कळसाचे उदक, हलतराचे उदक आणि सुर्लाचे हे तिन्ही कडले उदक जे आसा ते वळून तांकां मलप्रभेन व्हरपाचें आसा. एकंदर आता आमी जर पळयल्यार हे जे पात्र आसा हे पात्र आमकां उदका विरयत दिसता. जो धबधबो 12 जाणांचो घसघशान वतालो, जो धबधबो लाडकेचो घसघशान वतालो त्याचेर त्याचे दुष्परिणाम जाल्ले आसा. आणि एकंदर हेर जे आपले वयल्या टप्प्यान जे वाघा सारखे प्राणी जे असले ते आमच्या म्हादयच्या वयल्या भागान आसताले ते आता सकयल्या भागान येवपाक लागलेले आसा. आणि मनुष्य आणि वन्यजीव हांचो संघर्ष जो आसा तो वाडपाक लागलेलो आसा. गवेरेडे जे आसा ते लोकवस्ती कडेन येवपाक लागलेले आसा. हे सगळे प्रश्न जे आसा ह्या सगळ्या प्रश्नाकडेन गांभीर्यान आयज मेरेन ना वन खात्यान पळोवंक ना गोंय सरकारान पळोवंक आणि तेका लागून एकंदर ह्या न्हंयची परिस्थिती आसा ही खूप दुर्बल जाल्ली आसा. एकंदर
कालूय हांव जेन्ना ह्या परिसराक भेट दिली तेन्ना त्या न्हंयची परिस्थिती जी आसा ती बिकट जाल्लेली पळोवपाक मेळटा. जी कळसा न्हंय जी आसा सुर्लाच्यान येता ती उस्ते हांगासर येवन मुख्य म्हादईक मेळटा. आयज जर आमी ह्या न्हंयचे पात्र पळयले जाल्यार लक्षांत येतात की त्या पात्रातले उदक लेगीत बरेच कमी जाल्लेले आसा. आणि आता हे जेन्ना तांकां डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा तो केंद्रीय जल आयोगान ताका मान्यता दिल्ली आसा. म्हणजे कर्नाटक जे आसा ते आवश्यक परवानग्यो ज्यो आसा ते घेवन हे काम जे आसा हे सुरू करपाचें आसा. आणि तशें जर जालें जाल्यार एकंदर त्याचे दुष्परिणाम आमच्या गोंयच्या समाजाचेर गोंयच्या अस्तित्वाचेर चड जावपाचे आसा. राजन बाब, तुवें म्हणलें कर्नाटकान हो DPR सादर केला, ताका केंद्रान मान्यता दिल्या. आता कर्नाटक काय मान्यता घेवन काम सुरू करतले? आता मान्यता तुवें म्हणलें वन्यजीव, फॉरेस्ट एक्ट, एक सांगा म्हाका, हे सगळे जी सगळी खाती केंद्र सरकारच्याच हातान आसात, सो तांकां मान्यता मेळपाक आडखळ येतली? तांकां सहज मेळटलें? कारण कशें आसा की जेन्ना ही सगळी खाती केंद्र सरकार कडेन आसा तेन्ना हेच्या पयलीं ज्यो कितें करण्यो केल्लेल्यो आसा केंद्र सरकारान त्यो करण्यो परत्यो जावपाच्यो आसा. आणि तेका लागून खरें म्हणजे कर्नाटकाचे जे वरिष्ठ वकील आसा फली नरिमन हांणी सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट सांगलाले की आमी डॅमिंग आनी डायव्हर्शन करचे ना आणि त्याचे उदक जे आसा ते वापरचे ना जो मेरेन ह्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष जायना अशें स्पश्ट तेंच्यांनी म्हादय बचाव अभियानाची आमचे जो निर्मला सावंत आसा त्यांच्यानी जी याचिका दाखल केलेली भवानी शंकर गडनीस हांणी ते याचिकेन महत्वाची भूमिका बजावलेली. तर त्या वेळार ते स्पश्ट केल्ले फली नरिमनान की आमी उदक वळोवचें ना आनी त्याचो वापर करचो ना म्हणून. पूण आमी जर एकंदर पळयले त्याच्या उपरांत जाल्यार लक्षांत येता की कर्नाटकान चोरी छिप्या हे उदक जे आसा ते वळोवन हेल्लेले आसा. जेन्ना सर्वोच्च न्यायालयाक तेंच्यांनी पानां पुसपाच्या पर्यंत मजल घातलेली आसा तेन्ना आता केंद्र सरकारच्या पाठबळाचेर तांकां ह्यो परवानग्यो मेळप तितल्यो कठीण जावच्यो ना. गोंय सरकार एकंदर ह्या प्रश्नाचेर ज्या पद्दतीन आपालिपा करता ते पळयल्यार म्हाका दिसता की ह्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें खूब दुर्बल जातलें, कठीण जातलें. आणि आमी सगळ्यांनी ह्या संदर्भात सरकार आणि एकंदर केंद्र सरकारा कडेन जर आमची बाजू भक्कमपणे मांडूंक ना जाल्यार हेचे दुष्परिणाम जे आसा ते आमकां भोगचे पडटले. राजन बाब, हातूंत भितर क्लियर कळटा, हातूंत भितर राजकीय कारस्थान म्हणपा जाता आमच्यांनी, राजकीय डावपेच आसात. कर्नाटकाक इलेक्शनान फायदो मेळपा खातीर केंद्र सरकार हो डाव खेळटा, रडीचो डाव खेळटा. आनी गोंयांत तर सरकार केंद्राच्या विरुद्ध उबें रावपाची शक्यताय ना. गोंयांत दुसरेय कांय विरोधी नेते नात जे हाजेर रान उठयतले, बोवाळ करतले, गोंय पेटयतले. आतां अशे वेळार आमी नागरीक कशे तरेन ही न्हंय वाचोवंक शकतात? आता जेन्ना गोंयांत एका म्हणजे बीजेपी सरकार आसा, कर्नाटकान बीजेपीचे आसा, केंद्रान बीजेपीचे सरकार आसा, त्या वेळार गोंयचे सगळे जे राजकीय पक्ष आसा ह्या राजकीय पक्षांनी आपलो दबाव गट एकत्र करून एकंदर ह्या प्रश्नाचेर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जे आसा हे प्रधानमंत्र्या कडेन व्हरोन एकंदर ह्या प्रश्नान आपली भूमिका जी आसा आमी सगळे एकसंघ आसा आमच्या न्हंयच्या अस्तित्वा खातीर हे मांडपाची गरज आसा. त्या शिवाय ह्या संदर्भात म्हादई बचाव अभियान जे आसा ते एकंदर आपूण फेर याचिका ह्या संदर्भात दाखल करपाच्या नदरेंतल्यान तयारी करीत आसा. आणि सध्या ज्यो याचिका सर्वोच्च न्यायालया समोर आसा आणि म्हादई पाणी वाटप लवादा समोर आसा तर त्याची सुनावणी बेगोबेग जातली. ह्या संदर्भानूय दबाव जो आसा तो वाडोवपाक जाय. एकंदर रात्र म्हणटा ती वैऱ्याची आसा आणि आमी जर घाळपणा केली जाल्यार त्याचे दुष्परिणाम गोंयच्या वर्तमान आणि भविष्याचेर जातले. आणि त्या नदरेंतल्यान आमी जर दक्ष रावंक ना ह्या संदर्भात गोंयच्या समाजान जागे जावन आपल्या आमदारांक आपल्या खासदारांक ह्या संदर्भात जबाब विचारूंक ना जाल्यार निश्चितपणान त्याचे दुष्परिणाम जे आसा हे आमकां भोगचे पडटले. राजन बाब, हांव तुका धन्यवाद दिता. गोंयच्या एका ज्वलंत प्रश्नाचेर तुवें बरे तरेन आवाज उठयला. आमच्या पळोवप्यांक आमी परत एकदां याद करून दितात, म्हादय न्हंय वळोवपाचो निर्णय हाजे पयलींच जाला. म्हादयचें खुबशें उदक
कर्नाटकान वळयलां. ह्या परिस्थितीन भितर कळसा आनी भांडुरा ह्यो 2 उपनद्यो तांचें उदक म्हादयेन येतालें. म्हादय पयलींच दुबळी जाल्ली, तातूंत भितर थोडें उदक येतालें. तेंय वळोवपाचो निर्णय केंद्र सरकार घेता आनी तो घेता एक राजकीय निर्णय. त्या राजकीय निर्णया लागून कर्नाटकाक फायदो जातलो. कर्नाटकांत जें पळय इलेक्शन जावपाचें आसा त्या इलेक्शनांत भारतीय जनता पक्षाचो फायदो जावचो असो निर्णय केंद्र सरकार घेता, जो गोंयाक मारक इतल्या खातीर कारण हे सबंद ही जी पळय न्हंय आसा ती सबंद सत्तरी आनी आसपासच्या भागांक उदक दिता, थंयच्या लोकांची तान भागयता. इतलेंच न्हय जाल्यार तें उदक मांडवी न्हंय मेरेन येता. ही म्हादय न्हंय पणजे येवन ती मांडवी जाता आनी जर हें उदक कमी कमी जायत गेलें जाल्यार मांडवींतलें खारें उदक फुडें फुडें वचत रावतलें आनी जी पळय सत्तरीन जें पळय कितें थोडें उदक येतालें तेंय बी खारें जातलें. हो ही खूब व्हडली भिरांत आनी ह्या भिरांतीक लागून सबंद पर्यावरणाचेर परिणाम जातलो. फकत सत्तरींतले न्हय तर पुराय गोंयच्या पर्यावरणाचेर, न्हंयेचेर, पावसाचेर आनी आमची जी पळय कितें रानां वनां आसात ताजेर परिणाम जावपाची शक्यता आसा. म्हणून केंद्र सरकाराक आडावपाची गरज आसा. कर्नाटक हें कळसा भांडुराचें उदक आडायतले, व्हरतले, वळयतले, ताका विरोध करपाची गरज आसा आनी गोंयान ह्या खातीर एकमुखान एक घट आवाज उठोवपाची गरज आसा. राजन बाब, तुवें अत्यंत खर शब्दान आमकां सगळ्यांक सांगलें. आतां वाचकांनी आनी आमचे जे पळय पळोवपी आसात तांणी हो निर्णय घेवपाचो आसा. फाल्यां येता त्या शुक्राराच्या गोमंतक वर्तमानपत्रांनी आमी ह्या विशीं सविस्तर सगळें सांगलां. सविस्तर वेगवेगळ्यो बाजू मांडल्यात, तोय तुमी वाचची आनी पळयत रावात गोमंतक TV.